सुरवातेक गायन करूया 822 पेज 11. Aici nominace mei spirita Bosco de Suzane Famil din Ditasana Kiributancia Pasat e aici novinacia Mistacia Vudant Ami Maguia बाबाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुमेन ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबरेंदो आयज जेन्ना आमी ह्या सोव्या नोवेनाक जेन्ना आमी साविरमायची नोवेन आमी सुरू केल्यांत आनी ह्या सोव्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना एमिसाच्या बुलदांत ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय आमकां म्हणटा मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली. आयज ह्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली हेच वस्तूचेर आमी नदर मारुया. सदांच तिका दुसऱ्याचो हुस्को तिका आसली. सदांच हुस्क्यान ती बोल्लोली. काना गांवांत सोरो सोंपलो तेन्ना सगलो कुटूंब उत्सव भोर जालो. मारयेन आपलो हुस्को ह्या कुटुंबाक दाखयलो आनी जेजून आपल्या आवयचे विनवणेन पयली मिलाग ताणें केली. जो कुटूंब दुखांत आसलो हे कुटुंबांत खुशालकाय हाडली. साविरमायेन हुस्को दाखोवन हे कुटुंबांत खुशालकाय हाडली. तर आमी आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली तशें आमी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान आमी जियोया. जावं आमच्या पेल्याच्या हुस्को जावं दुसऱ्याचो हुस्को दुसऱ्यांक आदार दिवंक तांकां पावोवंक गोरजेवतांक हो जो आसा हुस्को जण एकल्याचो. तर आमी मारयेचेर आमी नदर मारून तिचे जिविताचेर आमी नदर मारून आमचें जिवीत मारयेचे भाशेन जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. आनी आमी सच्या उदारांत आमी वांटो घेता आसतना आमची पातकां नोडकून घेवया. बारोबर आमी म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबडेंदो मो सगळें सारून सांगता मोनाचे दोन सारून वायट आसाय बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो मातसो अपराध हो मातसो अपराध हो मातसो अपराध हे मातसो बेगीन सांगपाक जाय. सगळ्यांक दोयता आनी भोगता आनी तुमकां बाबडेंदो मोचे खातीर आमच्या सस्पा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदादी आमची गगदू आमची पदकां भोगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. सोम्याक कागलत करून क्रिस्ताक कागलत करून सोम्याक कागलत करून प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक
सदांच कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी भाग्य तांकां मरेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या उताचे सर्वी तकरो दिवचे सवे पळयतात एकपणान जियेता सुद्दाय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून धरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखळटा जाल्यार आनी ओपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां हुर्बा दितात जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पोक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचें वन व्हरती म्हूण समजात. आप आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या सैमाचो तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचणेन परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब गीत घेवया. Q4 पेज 166. दोंगोर कापून हाल्ल्यार हालो, पर्वत कोसळून पडल्यार पडो. तुजी प्रिती, तुजो करार, फकत बापा काळा काळार. बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या. बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या. उद्गार गायन करूया. B11 पेज 28. आमी पयलो श्लोक गायतलो. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. पुत्रा
Servisful तुमचे सव्यासूं तुमचे सोय आसूं लुका पोरमणे जेस क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदेवाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दौडवडून गेली आनी झाकरायसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान कुशळकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. व्हडल्या तळेन तिणें म्हणलें, वस्तुरे भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजें कुशें फळ आनी म्हज्या सुमयाची आवय म्हजे सोडी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें तो पळय. तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशळकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तालुका सवे म्हजो जीव मुरगटा. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. मावशा भावबंदो, आयच्या ह्या सव्या नोवेनाक आमी विशय घेतला मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली. मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली. हो हुस्को मारयेक सदांच आसलो. दुसऱ्याच्या हुस्क्यान ती आपलें जिवीत जियेताली आनी आमी पळयता मारयेचें जिवीत सदांच हुस्क्याचें जिवीत तिचें आसलें. जेसू मारयेचें आपल्या आवयचें सांगणें आयकतच पयलो मिलाग तो कोत्ता. ही वस्तुरी मारिया हुस्क्यान बोल्लोली वस्तुरी ह्या कुटुंबाचेर हुस्को ती दवरता. जो हुस्को तिच्या जिवितांत आसलो सोरो सोंपलोलो, पूण मारिया आपल्या भितर ती दवरुना हुस्को. तो हुस्को आपल्या पुताक सांगता आनी जेसू आपल्या आवयचें सांगणें आयकता आनी पयलो मिलाग तो कोत्ता. हुस्को मोगाच्या वावरिंदो जण एकल्याक आमकां सुकूंक जावं. हुस्को दुसरें सोय. असलो हुस्को मारयेच्या जिवितांत आसलो दुसरें सवें हुस्को दाखोवंक. एक घोडणी मोगाच्या भावडेंदो, एक दादलो भोणकोणींत आपलें जिवीत जियेतालो आनी भोणकोणी जिवीत जियेता आसतना एक याज्ञीक भाव जेन्ना भोणकोणी भेट दिता आसतना ह्या दादल्या तो मेवता ह्या मनशाक. हो मनीस कोणाकूय येवकार दिनासलो. तसोच ह्या याज्ञिकाकूय तो येवकार दिना. तो आपलें एकसुडें जिवीत जिवंक सोदतालो त्या भोणकोणींत. आनी हो याज्ञीक भाव जायतो प्रयत्न करता, पूण हो मनीस याज्ञीक भावाक पयस तो दवरता. एक दीस याज्ञीक भाव ह्या मनशाक विचारता आनी म्हणटा, पळय हांव वेता, हांव तुजी खबर घेना, पूण एक म्हजें काम तूं कर. जाता जाल्यार म्हजे बरोबर नोमान मुरे तूं म्हूण. आनी हो दादलो चिंता आनी म्हणटा,
चोल्याक याज्ञीक भावाक कुशाल करतलो आनी नोमान मुरे याज्ञिकाच्या बरोबर तो म्हणटा आनी नोमान मुरे बरोबर म्हणटा आसतना ह्या दादल्याच्या जिवितांत कितें तरी दुसरें दिसून आयलें. दुखांतल्यान दोळ्यांतल्यान दुखां भायर सरलीं, काळीज मोव जालें आनी दुसरेंच अवचित ताच्या जिवितांत कितें तरी कुशाळकाय हाडली. याज्ञीक भाव ह्या दादल्याक रोजाचें कोण दिता आनी थंयसल्यान तो वेता. मोगाच्या भावबंदो, हुस्को दुसऱ्या सोनी. आयच्या शिव वर्तमांत लोकांचें शिव वर्तमान पळयता हांव. कुशे तरेन सायबीण माय मारये हुस्क्यान भरून आपल्या मावशे भयणी भेट करून ती वेता. एलिझाबेथीक ती भेट दिवंक वेता. एलिझाबेथ गोरबेस आसलोली, जायतो दात तिका आसलो आनी ते पासत मारये वेता आनी तिचे बोगले रावता. आपलो वेळ तिचे बोगले सारता. आपलो हुस्को आपले मावशे भयणी दाखयता. वेता आनी आपली भेट दिता आनी जाता तितलो तिचो प्रोमास ती कोत्ता. आदार ती दिता आपल्या मावशे भयणी. असलो हुस्को मोगाच्या बाबडेंदो सायबीण मायक आसलो. न्हय फकत आपल्या मावशे भयणी एलिझाबेथीक पूण दुसऱ्याचोय हुस्को. हांवें म्हणलां काना गांवांत सोरो सोंपलोलो मारयेन तोय हुस्को दाखयलो. जायते कोण आमी पळयता मारये हुस्को दाखयता आपले दुसऱ्या सोबीन. आयज हो विश्व आमकां म्हणटा मारये दुसऱ्या सोबीन हुस्क्यान ती जेली. मारये दुसऱ्याच्या हुस्क्यान ती जेली आनी सायबीण मायज आमकां जो एकल्याक उलो मारता आमी हुस्क्यान भरूंक. आयचें पयलें वाचप भाग्यवंत फिलीप भाग्यवंत पावलो फिलिपरा म्हणटा तुमी दुसऱ्याचो हुस्को काडात, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान तुमी जियेत असो भाग्यवंत पावलो म्हणटा. आमी मोगाच्या बाबडेंदो सगळींच आमी हे संवसारांत जिवी जियेत आसतना दुसऱ्याक आदार आमी दिवया. दुसऱ्याच्या गोरसांत आमी पावुया. पेल्याच्या गोरसांत आमी पावुया. पेल्याक आमी हुस्को आमी दाखोवया. आयचो विश्व आमकां म्हणटा आनी सायबीण माय आमकां उगडास करता. तर मोगाच्या बाबडेंदो आमी आमचे लागीं आमी विचारुया कसलें जिवीत आमी जियेलाय. जायते वर्सां देवान आमकां ह्या संवसारांत आमकां आसा. जायते वर्सां आमी जियेला पूण आमी दुसऱ्या सोबें हुस्को आमी दाखयलां काय, दुसऱ्याच्या गोरसांत आमी पावलां काय. तर आयचो विशय आमी नियाळ करता आसतना न्हय फकत आमी नियाळ करूंक पूण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कोडण्यांनी हें आमी पाळुया. मारये सायबीण माय न्हय फकत उतरांनी म्हणलां पूण कोडण्यांनी आपल्या जिवितांत करून दाखयलां. तर आमी ह्या संवसारांत आमी जिवीत जियेत आसतना असलोच हुस्को आमी करूं. असो हुस्को आमी दाखोवया दुसऱ्या सोबीन. हुस्क्यान आमचें जिवीत आमी जिवुया. हुस्क्याची पावलां आमी मारुया. तेन्ना आमच्या जिवितांत कुशळकाय येतली. कित्याक आमी दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखयलो. तर आमी मारयेचेर नदर मारून आमचें जिवीत हुस्क्याचें जिवीत जावन मारयेचो आनी देवाचो आदार आमी मागुया. दाना तोयरेच्या वेळार गायन करूया C43 पेज 46. आमची काळजां दवरता
Moshe Babrendo, Moshe Dumche Boldan, Surpada Debapa, Mandaslen Sahamon Magat. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सुरगीच्या बापा, मुनी जाल्ल्या दुसऱ्याकल्या स्पुतान, आंकवा मळीतान सोल्म घेताना तिचे आंकवार पावणी बाळूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणा घेतलेल्या मनशा सोयब्या वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारूं तो पवित्र कर. आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसलीच जावं क्रिस्तांवच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्पर तुमचें सोबें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी बी सर्वेस्पराथाय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाद सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपुत्रान सत्सांच्या देवा, सोरकरान सोरताय, आमी तुका दिनवाद सूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवा मरेक आमी नोमान करतना एका तरेन आमी तुका वाकांता, तुका वट दिता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली. आनी सासणी प्रकाशन संस्थान फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सोर दरबार तुजी तो मोहिमा वाकांता. ताचे संगत आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजे स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं स्तुती तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन घोसून सत्संग वयच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी. तेच जेवण सदोश्टें कास घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या सासणी कळश्णकत. पातकांच्या बक्षण मेळशाक तुमचे वसत आनी सुमेस तुमचे वसत त्या बरतलें. हें म्हज्या उगडासा कोलात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुज्या पुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून सोदता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा गोश वतल्या मा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या बागेन बापा, फिलिप आमच्या गोडी बापा आनी सगळी आत्मीय वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वर्स मेल्ल्यान ते आमच्या बाबड्यांची कागलूत कर. तांकां देशगती मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें पोचरत मुखार पडून फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आमकां अमृत देवाश्रय संगाती तिची वती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोन भाग्यवन सुसेवास, भाग्यवन विन्सन पलोटी आनी सोड काळ तुका मानवल्यान
ते सगल्या भक्तां बरोबर सासऱ्या सुखान आमकां वांटो दी त्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेस सांगाता त्या जेदुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदरा बापा सर्वंतका सासणाच्या सासणान आमेन. जेज आमकां मागणें शिकयलें आसलें त्या मागणें आमी मोडुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां जाणटे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्रा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाग्ने जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोवन शांत रेखता तर आमकां जुदा ककृतीन सर क्रिस्तोय आनी सर एकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्वामी जेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी कुशेवर तुका शांती दी आनी संतीक एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजूच उलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. स्वामीची शांती स्वर्गांत तुमचें सोबी आसूं तुमचे सगळ्या एकमेका मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणापले ती सुकले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें दवरूचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया D9 पेज 51. Amen.
पावतुया. कोरवड्या बापा, भाग्यवंत आत्मा मरेक, आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणां दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश वळी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या सांकवा मयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडून रावची भोक्तीपणान साखरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुजे उता चेदशे नांवीन. आमेन. सुरेस्पद तुमचें सोव्या सूम तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदरा देव बाप आनी पुत्र पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करूया T39 पेज 220.